मडगांवां आतां नवीन विशय सुरू जाला. युवा संजीवनी कॉम हे संस्थेन मडगांवां नगरपालिका वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पूर्णाकृती पुतळो बांदपाची मागणी केल्या. पयलीं मडगांव नगरपालिकेचे अध्यक्ष दामोदर शिरोडकारांक निवेदन दिले उपरांत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीकूय तांणी निवेदन दिलें. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसायांक लेगीत ते वचून मेळ्ळे. आतां ही अकस्मात पुतळ्याची मागणी कित्याक हो प्रश्न घेवन आमी कांय लोकांक मेळ्ळे. छत्रपती महाराजांनी तुमी सद्या स्टॅच्यू घालपाचो हें केला, इनिशिएट घेतला. हो स्टॅच्यू मदींकूच तुमकां खंयच्यान हें जालें आयडिया येयली की हो स्टॅच्यू घालपा जाय म्हणून मडगांवान? आमची तकल्याक हें पयलीं साकून आशिल्लें की आमी एक महाराजांचो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो एक स्टॅच्यू मडगांव सारक्या जाग्यान जावचो. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांचो स्टॅच्यू मडगांवाक आतां मेरेन ना. जेन्ना फाटल्या वर्साक दिंडी जाल्ली आनी आमचो मुखेलमंत्री जेन्ना दिंडेक आयिल्लो तेन्ना मुखेलमंत्र्या मुखार आमी हें प्रपोजल दवरिल्लें आनी तांणी म्हटलेलें की बेगींतल्या बेगीन हो स्टॅच्यू तुमकां मडगांवाक मेळटलो पळोवपाक. पूण तेजे नंतर इलेक्शन आयलें आनी कांय कारणास्तव आमी तें जावपाक शकलें ना. कोड लागलो तेज्या कारणान तें जावपाक शकलें ना. सो आमी हें रिप्रेजेंटेशन जें आसा तें पयलीं साकून दिवपाचो बेत केल्लो आनी अकॉर्डिंगली युवा संजीवनी आमी सगळ्यांनी मेळोन हें रिप्रेजेंटेशन आमी म्युनिसिपालिटी मुखार दवरिल्लें आसा. सविस्तर आमी म्युनिसिपालिटी मुखार पर्यंत दवरले. त्याच प्रमाणे आमी मडगांवचे सीओ आनी चेअरपर्सन हांकां दिल्लें निवेदन आनी तांणी आमकां फूल सहकार्य करता म्हणून सांगलां. त्याच प्रमाणे आमी मडगांवचो आमदार लोकल MLA तशेंच फातोड्याचे आमदार तांच्याय कडेन आमी निवेदन दिल्लें आसा. तांणी सांगलां आमी फूल सहकार्य करता म्हणून ह्या कामा खातीर आनी तांचो फूल सपोर्ट आसा आमकां. आनी मडगांवा खातीर खूब वेळ लागलो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो येवपा खातीर. आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो म्हणजे एक तो आदर. ताणें एक वाट दाखयल्ली आसा. एक ह्या आतांची जी पिळगी आसा तांकां ते खंय तरी दिशाभूल जाल्ले आसा. तांणी जी वाट दाखयल्ली आसा ताजेर तांची चलचें, तो मार्ग तांणी फॉलो करचो, ताजे आदर्श फॉलो करचे, होच आमचो एक हेतू आसा. आनी त्या हाजेर तांणी आमी तो बसोवपाचो हें केल्लो आसा. पूण सद्या हो स्टॅच्यू एक्झॅक्टली खंय प्लेस करतले? आमी 2 स्पॉट दाखयल्ले आसा. एक म्युनिसिपालिटीच्या सायडीनच उजव्या सायडीन एक ट्रॅफिक आयलंड आसा. ओके. सो ते एक दाखयल्ले आसा आनी ताच्या मातशे पलीकडे रस्त्याच्या सायडीन कोहिनूर ऑपरेशन्स बी आसा पळय ताजे ऑपोजीट एक ट्रॅफिक आयलंड आसा. ते एक स्पॉट दाखयल्ले आसा. पूण हेजेर ट्रॅफिकाक बीन कांय हें जावचें ना? आमी तेच सगळे दोळ्यान नदरे मुखार दवरून आमी ते 2 स्पॉट आयडेंटिफाय केल्ले आसा की ट्रॅफिकाक कसलेंच कंजेशन जावचें न्ही, कसल्योच अडचणी येवची न्ही. ते पळोवन आमी ते 2 स्पॉट फायनल केल्ले आसात. सद्या आमी पळयता की गोंयांक खुबशे स्टॅच्यू आसात आनी सद्या ते थोडे अशे आसात की जे कोण मेंटेनूय करपाना. पूण हो तुमी कोण मेंटेन करता? आमी यू संजीवनी हाजी फूल जबाबदारी घेतलेली आसा. जो स्टॅच्यू बांदतले आमी ताजे बरोबर एक स्पेशली एक कॅरटेकर थंय दवरतले. तो एवरीडे स्टॅच्यू तो मेंटेन करचो, क्लीन करचो, अशी आमी हाजी काळजी आमी घेतले. आमी एक्चुली रिप्रेजेंटेशना भितर आनीक मेन्शन केलां की जो आमी स्टॅच्यू आमी थंय घालपाक पळयता तो स्टॅच्यू आमी युवा संजीवनीच्या स्वखर्चान म्हटल्यार त्या आमकां फक्त म्युनिसिपालिटीन तो जागो म्हणल्यार परमिशन घेवन आमकां अलॉट करपाक परमिशन दिवचें. स्वखर्चान युवा संजीवनीच्या ह्या आमच्या संस्थेच्या स्वखर्चान आमी तो स्टॅच्यू बसोवपाचें थंय थारायलां. त्याच भशेन त्या स्टॅच्यूचें म्हणल्यार फूल जें आमी मेंटेनन्स म्हणया आमी किंवा ती निवळ करप हें सगळें आमी करतले. आमी ती कॅरटेकर दवरतना स्वता आमी वचोन तो स्टॅच्यू निवळ करून घेतलें हें आमचें प्रॉमीस आसा आनी आमी निभयतले. आमी लास्ट इयर आमचे माननीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांगा जेन्ना दिंडेक आयिल्ले तेन्ना तांकां सांगिल्लें आनी तांणी त्या तरेन सांगलां की तांकांय आमी सांगिल्लें की यू संजीवनी स्वता खर्चान बांदतले. प्लस आमकां आतां सद्याक लोकांचो इतलो तेंको आयिल्लो आसा, तांणी इतलो सपोर्ट करपाक की तुमी खंय सांगा आमी फूल तयार आसा. सरकारा कडल्यान 1 रुपया घेवपाची गरज ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी आमकां आमचे खातीर ती खूब व्हडली गजाल की लोक तयार आसा सपोर्ट करपा खातीर हाजे खातीर. तुमकां दिसता की आमदार तुमकां सपोर्ट करता? हय, आमदाराक आमी जेन्ना निवेदन दिलें आमदारान सांगलां आपूण फूल सपोर्ट करता म्हणून सांगलां. त्याच प्रमाणे फातोड्याच्या आमदारान आमकां सांगलां आपूण सपोर्ट करता म्हणून सांगलां. सो तांचो तेंको आसा आनी आमी फुडें वचपाक फक्त तांणी आमकां जागो आमचो बेगींतल्या बेगीन हें करचो. जेन्ना सीओक दिल्लें आनी म्युनिसिपालिटीन आमी जेन्ना हें दिल्लें आमचें तेन्ना तांणी सांगलें की कावन्सिलाक हे रेजोल्युशनाक हे घालतले प्रपोजल. सो म्हाजी आनी आमची सगळ्यांची तांचे कडेन मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन ते रेजोल्युशनान घालून पास करून घेवचें आनी बेगींतलो बेगीन शिवाजी महाराजाचो भव्य पुतळो मडगांवकारांक पळोवपाक मेळचो हें आमी मागता. अनेक रिप्रेजेंटेशन येयलें की गांधीजीचोय बीन पुतळो जावचो म्हणून मडगांवांत. हेजेर तुमची कितें मत आसा? आमचो त्या हाका फूल सपोर्ट आसा. गांधीजीचे प्रतिमा कुतिनोबायन जेन्ना हो प्रपोजल दिल्लो म्युनिसिपालिटीन आमकांय खूब बरें दिसलें
की मडगांवा भितर गांधीचो पुतळो जावपाकूच जाय. इतले वर्सां जाले गोंयचे फामाद हें गांधी मार्केट म्हणून मडगांवान जें आसा थंय हजारांनी लोक ह्या मार्केटान डेली येता, थंय वावर जाता लोकांचो. पूण अजून पर्यंत त्या मार्केटान गांधीजीचो पुतळो ना आनी आमकांय दिसता की ताणें तोच जागो पयलो आसतलो थंय पुतळो बांदपा खातीर आनी आमचो ताका फूल सपोर्ट आनी मागता की त्या जाग्यार तो जावचो आनी अतिशय गरजेचो की गांधीजीचो पुतळो त्या जाग्यार गांधी मार्केटान जावचो. आमचो फूल सपोर्ट आसता ताका. हो केन्ना म्हणल्यार तुमकां एप्रुवल बीन केन्ना मेळटलें बीन कितें सांगलां सद्या? ना, आतां तांचे जे कावन्सील आसतले कावन्सिलाक ते घालतले पयलीं. सो एकदां कावन्सिलाक तांचो प्रपोजल गेलो तो पास करून जालो काय म्हण मागीर आमकां अप्रुवल मेळटलें ताजें. ओके. आनी अप्रुवल मेळ्ळें की तुमी कितले दिसांनी हो स्टॅच्यू आनी हो स्टॅच्यू एक्झॅक्टली आसतलो कसो? थोडे अश्वरूढ शिवाजी महाराजांचो घोड्याचेर बसून अश्वरूढ हो पुतळो आसतलो, भव्यसो पुतळो आसतलो जो तुमी परवरे पयलो आसतलो तसोच आसतलो. तसो आसता. थँक्यू. जे प्रमाणे आमकां यू संजीवनी ग्रुपान सांगलां की तेंचे स्पॉट्स खंय आसतले, आमी ते प्रमाणे त्या स्पॉटार येयल्ले आसा आनी हो स्पॉट जावन आसा म्युन्सिपाल्टी मारगांव म्युन्सिपाल्टी कडेन एक जो स्पॉट हांगा आसा आनी दुसरो स्पॉट जो आसा तो जे जाग्यार पुलिसांची चॅकपोस्ट आहा बारीकसो, जे जाग्यार सावन ते ट्राफीक सगळें कंट्रोल करता थंयसर आसा. तर सद्या आमी तेंकांय मेळया, परत ते आमकां हांगा परत मेळटा म्हणलेलें तेंच्यांनी हांगा तेंकां मेळया आनी जे एक्झॅक्टली तो स्पॉटा प्रमाणे ते स्पॉटाची ते कितें सांगतात पळय तेंय जाणून घेवया. स्पॉट्स खंयचे खंयचे आसतले हांगा? आमी जशें रिप्रेझेंटेशन दिलां म्युन्सिपाल्टीक आनी आमच्या जे लोकल MLA प्लस फातोर्डेचे आमदार त्या रिप्रेझेंटेशनानुसार आमी ऑलरेडी हेतून मेन्शन केल्लें आसा फूल शेड्यूल. जे म्हटल्यार जो जो आमच्या फाटल्यानचो दिसता हांगा जो पुलीस बूथ आसा थंय एक स्पॉट आमचो आनी सगळें मेन्शन केलां. आनी जर हांगा जर एक स्टॅच्यू आयलो जाल्यार इवन ज्यो बायक्स आनी गाडयो वयल्यान येता विज्युअली कोणा ब्लॉक जायना, म्हणल्यार दे कॅन सी, म्हणल्यार फुडली जी सायट आसा पळय ती ओपन उरता, कोणाकच कांय त्रास ना. हो एक स्पॉट जालो. दुसरो आमी स्पॉट दिला तो तुमच्या फाटल्यान जर हांगा म्युन्सिपाल्टी तेकोन जर तर हांगाय जर तर एक स्टॅच्यू येता, महाराजांचो स्टॅच्यू जर हांगा येता जाल्यार पळोवपाक शकता की कंजेशन ना हांगा. होय बरो ब्रॉड आसा ट्रॅफिक आयलंड आनी होय बरो स्पेशियस आसा. सो गाडयो जर अश्यो येता जाल्यार कोणाकच ब्लॉकेज ना, फुडल्यान कांयच प्रॉब्लेम ना. सो दोनूय जागे म्युन्सिपाल्टीन आमकां प्रोवायड करपाक जाता स्टॅच्यू खातीर. सो तितलेंच आमी आमच्या जे रिप्रेझेंटेशन केलां तातूंत भितर मेन्शनूय केलां की हे दोन जाग्याचेर विचार करचो. म्युन्सिपाल्टीन म्हटलां की आमी रेजोल्युशनान घालून फूल पास मिटींग कावन्सील एक मिटींग करून तेणी करता म्हटलें. दोनच स्पॉट? हय हय हय. आमी हे दोन स्पॉट ऑलरेडी तांकां सुचयल्या. स्टॅच्यू कितलो व्हडलो आसतलो? स्टॅच्यू जो परवरे जो आसा ऑलमोस्ट त्याच हाजो आसतलो, त्याच सायजीचो आसतलो. ओके. स्टॅच्यू हें करपाचो आमी केला कित्याक तितलो हांगा स्पेसूय आसा आमकां, कोणाक कंजेशनूय जायना, कांयच ना, बरो स्पेस आसा हांगा. आतां स्टॅच्यू कशें आसता की स्टॅच्यू थोडे POPचे आसता जावं आनी आमी शक्य करून आमी मेटलाचो करपाक वतले. मेटलाचो? कित्याक फाल्यां खंय कसलेय डॅमेज जावपाक शकना, कांय ना. मेटल म्हणजे उरलो लायफ टायम उरलो स्ट्रॉंग आनी मेंटेनूय करपाक बरो इजी. सो म्हणून आमी मेटलाचो करपाक वतले. आनी सगळे यू संजीवनी आनी बाकीचे सगळे वांगडी आसा स्वखतान आपल्या स्वताच्या खर्चान आमी बांदतले. सरकाराच्या कडल्यान कांयच आमकां हें नाका. सरकारान फक्त आमकां जागो अलॉट करून दिवचो, इतलीच मागणी आमची. सो कंप्लीट फंडींग तुमची थ्रू आसतलें? जो कितें खर्च येतलो तो तुमी करतले? सगळे यू संजीवनी प्लस बाकीचे जे नागरीक आसा आमचे जे शिवाजी महाराजांचे प्रेमी आसात ते सगळे करतले. आनी तांच्यांनी ऑलरेडी आमकां सांगिल्लें आसा की ते रेडी आसात म्हणून, फक्त आमकां सांगात म्हणून. मागीर हेजे खातीर तुमी कितें स्पेशल डोनेशन ड्रायव बीन तशें कितें करपाचें? तशें कांय ना, तशें कांयच येना. सपोर्ट जेन्ना आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें त्या दिसाक आमकां खुबशे आमचे बरोबर आमच्या यू संजीवनीच्या बरोबर खुबशे लोकांनी आमचे बरोबर रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आयिल्ले. त्याच बरोबर आमकां खुबशे फोन आयले कारण तुमी एक बरी गजाल करपाक मुखार सरल्या म्हणून. सो सपोर्ट खूब आसा, फक्त सरकारान आमकां सपोर्ट करून आमकां परमिशन दिवपाक जाय, दॅट्स इट. मागीर इन केस जर आतां थोडे कोणी शिवप्रेमी बीन आसा तांकां जर दिसता की तेंच्यांनी हांगा डोनेट करचें जाल्यार मागीर तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट कोणा करपाचो? युवा संजीवनी आमकां कॉन्टॅक्ट करचो, अवश्य आमकां खूब हेल्प जातली. कारण आमी मुखार सरल्यात, कारण महाराज हे सगळ्यांचे आसा. सो सगळ्यांनी मुखार सरचें अशें म्हाका दिसता. आनी सगळे मुखार सरल्याय बी. ताणें ऑलरेडी ज्या दिसाक लास्ट इयर आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक माननीय मुख्यमंत्र्याक आमी जेन्ना प्रपोजल दिल्लो सो ताणें फूल सपोर्ट आसा म्हणून ताजे नेक्स्ट स्टेजान आमकां कॉल येवपाक लागिल्ले आमी तयार आसा, तुमी फक्त आमकां उलो मारात म्हणून. ओके, थँक्यू.
तर यू संजीवनी ग्रूप असं म्हणटा की तेंच्यांची ही शिवाजी महाराजांची मूर्ती स्थापना करपाचो जो निश्चय केला, निर्णय घेतला, ते म्हणटात की तेंच्यांनी ऑलरेडी लेटर हें म्युन्सिपाल्टीन दिल्लें आसा आनी MLA दिगंबर कामतीकय दिल्लें आसा आनी जे जे कोण लागता तांकां सगळ्यांक दिल्लें आसा आनी ते म्हणटात की जर कोणाकय जर डोनेशन दिवपाचें आसा जाल्यार तांकां कॉन्टॅक्ट करपाचो, कोणाचें मना आसा दिवपाचें जाल्यार तेंच्यांनी तांकां डोनेशन दिवपा जाता स्टॅच्यू खातीर। आनी हो जो स्टॅच्यू जातलो ते म्हणटात की सगळो आपली खर्चासून करतले आनी गोवोरमेंटा कडल्यान कांय फंड्स घेवपाना, कांय करपाना आनी हेजेर ट्राफीक कंजेशन जावपा न्हू तेजे खातीर तेंच्यांनी दोन स्पॉट तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्यात आनी ते जेजे मुळे कोणाकूय ट्राफीक कंजेशनाचो त्रास जावचे ना म्हणटात। पळयत रावात गोवा न्यूज हब। तुम्ही पळयतात GNH।